माझे नाव रोहन नाईक. उलोवपाक सोदता कारण कित्याक हे म्युजीक म्हणटा पळय हे आयचे वो कालचे न्हू. हे 1960 गोवा लिबरेट जाल्या पळय हिप्पी कल्चर येयल्या पळय हे म्युजीक तेन्नाच्यान स्टार्ट जालां आनी गोंयांत तेन्नाच्यान चलता आनी तेन्नाच्यानूच आमी लोक सगळे सेल्फ डिपेंडंट आहा. आमी सरकारा कडेन जॉब मागना कांय ना. हेजे बिजनस चलता पळय म्युजिकार इव्हेंटार आमचे कोण थोडे आहात रेंट बायक आहात रेंट कार टॅक्सी चलता. थोडी आमची मॅगीवाली आहात ऑमलेटवाली आमची आई भयणी आहात हे पळय हांगा येयलेले आहात. हेंची पोटां तेंचेरूच म्युजिकार चलता. आमी आदी म्युजीक आख्खी रात चलताली कोणाक त्रास जायनासलो. पूण आतां कितें जालां लोकांक जाणटी जाल्यात लोक मागीर स्कुलां हे आमी ओपोज करता. धा उपरांत आमचें ऑब्जेक्शन आहा आमकां धा उपरांत म्युजीक नाका पूण 10 जायसर तरी लिगली म्युजीक कितें आतां चलोंक जाय न्हू. 10 जायसर चलोंक जाय. हे आतां कोण एक्सटेन्शनीज आहात पळय हांगा पंचायतीन येवन बोबो मारतात हे बंद करात ते बंद करात. हे लोकांच्या रेस्टॉरंटात 7 वयतात आनी थंयसर बोबो मारतात भायर. म्युजीक बंद करात कलेक्टराक फोन करतात हे करतात. अरे कलेक्टरूच परमिशन दिता मरे 10 जायसर म्युजीक वाजोवपाक. कलेक्टराक खबर आहा कितलो डेसिमल आवाज आसूंक जाय तितलो डेसिमल तो मॉनिटर आमी करता थंयसर आमी चलयता म्युजीक थंयसर. सो हेंकां कितें जाता हे आमच्या पोटार आमचो ट्युरिजम हेंच्यांनी क्रॅश केला. आमच्या आतां अंजुना वागातरान जो लोक दिसना पळय जो ट्युरिजम आमी एक्सपेक्ट करी तो आमकां दिसना. कारण म्युजीक जर वाजत ना जाल्यार लोक येवचोच ना. गोंयांत लोक येता कित्याक म्युजिकाक लागून येता. सो आमी मागता 10 जायसर लिगली टायम आहा पळय तेजेर म्युजीक चलो न्ही. हेजेर कोणाचेच ऑब्जेक्शन येवंक जायना. ते लिगल टायम आहा तो कलेक्टर ऑर्डर दिता न्हू. सो ते चलो न्ही इतलेंच सांगता हांव. देव केजी तो चेडो तो केजी ना बापायचे आनी तो आमकां आतां पोटार पांय दवरूंक सोदता. तो हांव नको कित्याक तो आमकां 40 वर्सां जावन गेली हे पार्ट्यांक भोंवता आमी आनी आतां तो इतके उलयता. आतां थंय पळय पंचायत हांगर गेले थंय सगळें मोडून उडोवंक लायता. शॉपाक एक कापेत लावंक दिना. इतकी वर्सां करून आमी कितें भायले येवन हांगा जाय ते करतात. भायल्यांक चान्स दावो तो हो आहा भायल्यांक कोणूच दित रावना. आमी तर हे पंचायती येयले लायटीक एनओसी मागल्यार 3 म्हयने लागता. तांकां आयचे फाल्यां मेळटा सकाळीं उठून मेळटा. हे कितें गोंयकारांक कांयच ना. गोंयकार खाली ओटूच मारपाक जाय. आमची गरिबांची कामां करपाक कोणूच ना एकटाय ना. कित्याक म्हणून आमच्या फाटल्यान कोणूच रावना खाली पयशा फाटल्यान धांवतात. वर्सां तो ह्याच वर्सा येयला तो बापायक वळखाना तो लोकांक खंय वळखातलो. बापायक मारता तो आवयक मारता. नांव तेजें नकळो तरी तो अंजुना पंचायतीन जो इश्यू जाला तो कांयच अंजुना कालसो पंचायतीन पळय जो ग्रामसभेक जो इश्यू जाला कित्याक तो डॉक्टर इनासी म्हणून कोण आहा तो येयल्लो म्युजीक ओपोज करपाक आनी तो 7 संक सगळे रेस्टॉरंटांनी वचून म्युजीक ओपोज करतालो. सगळ्यांक खबर आहा की अंजुना इज द विलेज वीच प्रमोट टुरिजम. गोंयांत जेन्ना पळय टुरिस्ट येयल्ले जे हिप्पी कल्चर जो हिप्पी ट्रेडिशन चालू जाल्लो तो फक्त अंजुनाच्यान चालू जाल्लो आनी आमी आमचे पळय लायव्हलीहूड आमचे पळय ब्रेड एंड बटर आहा म्हणटा पळय तो सगळो डिपेंड ऑन ट्युरिजम. फाल्यां जर म्युजीकच चलना टुरिस्ट हांगा गोंयांत कशे येतले. आतां कित्याक थोडी गोश्टी ओपोज करूंक जाय. आमी मानता देर शूड बी सम गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम म्युजीक पॉलिसीज तेन्नाच हो इश्यू रिजॉल्व जातलो. नाल्यार ट्युरिजम सोंपतलें कित्याक आमचे 99% जे 90% अंजुना जे विलेजेस आहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड अपॉन द ट्युरिजम. सो आयज ट्युरिजम पूण म्युजीकूच जर ना म्युजीक इज अ बॅकबोन ऑफ द ट्युरिजम सगळेंच जर सोंपलें जाल्यार आमचे लोक फाल्यां खातले कितें. थोड्यांचे कितें थोड्याचे ब्रेड एनर आहा ते UK आनी दुबयक आहा ते येवन हांगासर बोबो मारता. तशें सांगूंक फावना. थोड्यांक खरेंच जर त्रास जाता आमकां कळटा थोड्यांक जाता त्रास आमी ना म्हणना बट थंयसर कितें तरी सोल्युशन जावंक जाय. अशें न्हू की यू आर ग्रामसभेन येवन जावंक प्रत्येक हेचेर कॅन्डल घेवन गेलो आनी राजकारण केलें पॉलिटिक्स केलें आनी सगळें बंद उडयलें. फाल्यां आमचे लोक खातले कितें. सगळे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हे म्युजिकाचेर आहा. सो आमी सरकारा कडेन हे मागता असो हो इश्यू पळय जाला असो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हांगा ग्रामसभेक क्रिएट जाला असो जावंक दिवं नाकात. प्रत्येक अंजुनकार ओपोज करता आनी तुमी हायकोर्टान हाडून कसली ऑर्डर दिवं नाकात. गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम सोल्युशन. कळ्ळें तुका. गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम म्युजीक पॉलिसी ऑर गव्हर्मेंट हॅव टू सर्टन इव्हेंट ऑर म्युजीक झोन खंयचो तरी गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करूंक जाय आनी म्युजीक जावंक जाय. कित्याक नाल्यार ट्युरिजम गोंयांत येवचें ना ट्युरिस्टूय गोंयांत येवचें ना. सो ताका लागून हो येदो व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा. सो हांव मागता अजून परत मागता सरकारा कडेन हे अशें आमच्या ग्रामसभेक आनी आमच्या लोकां भितर डिस्प्यूट करूं नाका. गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम सोल्युशन. तेन्नाच ट्युरिजम रिवायव जातलो तेन्नाच आमचे लोक हांगा पोट भरतले. कितें करपाचें कशी भुरग्यां बायंग करपाचें आमी इतली वर्सां जालीं आमी 10 रुपयाला दिसाची रात करता. 7 कोण बंद करता तुमकां. 7 म्युजीक बंद म्हणटा तो डॉक्टर म्हणटा आपणाक तो 7 म्युजीक बंद करू आनी आमी कितली वर्सां जालीं आतां आमी रातभर आहा जाले सो ते कन्फर्म करता तितून तेन्ना ते सन महारोपणेन प्रश्न काडटा म्हणजे मेगा इव्हेंट जाता तेजेर
आणि ते थोड्या जाणांक लोकांक जाय आनी थोड्या जाणांक नाका आमचे गांवचे. सो त्यांच्या भितरूच त्यांच्याच भितर झगडी जाल्या. आमचे पंचायतीचे हितून कांय इनवॉल्वमेंट ना. त्यांचे लोकलचे आमचेच ग्रामस्थूच एकामेका वांगडा झगडी जाली म्हणून आमी हे मिटींग एडजर्न केली नेक्स्ट डेका.